मेळ्ळे तुमकां पैसे ना बाबा कितले येयली तुमी आम्ही 10 गेले धांगेली कितें सांगलें बँकेन कांच सांगना अशेंच आसता दर फावट अशेंच आसता येवन येवन वयता तुमी आतां कितें सांगलें तुमकां मॅनेजरान कांयच सांगूं ना पैसे मेळटले म्हणून सांगले आई ना काय सांगना काय सांगिना कितल्यांक येयल्ली तुमी आतां पैसे दित तो ना ना भितर कोण ना तुमी धांक येयल्ली तुम्ही आता चलत येता खंयचे तूं बोमचे बोमा साकून हय वयता आता परत वयची पडली हरशीं तुमकां म्हयन्याक कितले तारखेक पयशे मेळटा सारके बँकेन येयल्यार 7 तारखेक कितल्या मेळटा तारखेक? तुमी केन्ना येता फुडें येता रे बाबा हय पण आतां तुमगेले पयशे येयल्ले आसा पण बँकेत तो स्टाफ ना म्हणून तुमगे पयशे उरले आतां दिवपाचे दिले तुमकां पयशे भरपाक आयल्लो पण ती कॅशियर ना कॅशियर ना फाल्यां नाही सांगतो ह्यो म्हणटा अशेंच करता सदांच हां सदां अशें आसता तेंगेले सद्या आजच ना मे म्हयन्यान म्हणून लिवीर आसता सांगलें लिवेर आहा पण गैरसोय जाली तुमकां एक मनीस हाडून दवरूंक जाय न्ही तेंच्यांनी आतां 10 किल्ले पैसे तरी भरूंक येता ते घेवपाक तरी जाय न्ही 2 तास बसलो आमी माणसो वतलो आनी म्हाका जेवण गावचें ना 2 बंद जाता केन्ना तुम्ही आता वताचे खंयच्यान येयल्या ती नवदुर्ग भितर गांवांत हा गांवांत आतां तो वयचो पडलो हय वयचो परत सांजचो येवचो सांजचो पडलो. येवन येतो सकाळी येवं फाल्यां दीप मॅडम येतली म्हणटा सकाळी येवन पळय 10 सुमार तेंचे कडेन स्टाफ ना खंय स्टाफ म्हणजे ते पयशे दितात न्हू तेंकां टॉप म्हणटा न्हू हय भरपाक येईल तुझं हां पण ती नाही तर कशी बसतील त्या हा बरें तूं पैसे व्हरपाक मंथली मागीर कितें जालें मेळोना कोण ना हां स्टाफ ना मागीर आतां कितले फावट तुमी येवन आतां पावटी मारली आतां कितले फावट येवन गेली काय म्हणटा आयजूच येयला हो पडली आता अशें सदां अशेंच आसता आतां येवन येवन वयचें पडटा 2 हात जाल्या का गेल्या म्हण आणि या म्हण आई तुकाय बीन तशेंच करता तुका आतां कितले फावटी जाले ना आम्ही वांगडाच येता गाडी वांगड्यात गाडी हा. मागीर आपूण हाडटा आनी आयजूच्या आमकां बसयला हांगा आमकां पयलीं जाता तुमकां कितें भायर म्हणटा ते? बसयल्या ना गाडी बसला बाबा वाज्याला गो थंय न्हू हां. कितें म्हणटा स्टाफ ना खंय तेंगेलो कांय सांगना आमचो बाबा चिंततालो आमकां तुमी खंयच्यान येयले आतां बोमा पाण्याचाली बोमा भोमा कितल्यांक येयली तुमी आतां सकाळीं गेल्यार धांक गेली आतां पोत घेवन येयला आमकां 11:15 जाली तरी हांगाच आसा कितें म्हटलें तुमकां दिता म्हणून सांगल्या पयशे कांयच सांगून ती कांयच सांगूना तरी तुमी बसना हांगासर तुम्ही तांकां विचारलेले मेळटले पयशे काय म्हणून मागीर कितें म्हणटा येवना म्हणटा हा ती बरें ती येवना हा येवंक ना म्हणटा पयशे पैसे येयले काय आमकां कशें कळटलें हा तुमचो बुकूय करिना कितले पयशे येयले तेवूय सांगिना काय सांगना पुणे ब्रांचीन धरयत जाल्यार एवरी टायम होच प्रॉब्लेम आसता आनी मेन म्हणल्यार हांगासर जाणटे सिनियर सिटीजनां क्यू ना आनी सपोज जर बाकीच्या हितून ब्रांचान जर पळयत मंगेशी वचत जाल्यार सफिशियंट स्टाफ आसा परत फोंडा वचत जाल्यार थंय सफिशियंट स्टाफ आसा पूण एवरी टायम हांगासर पळयत जाल्यार अशेंच हेजें आसता आतां इनकेस कोणाकूय जर पयशे जाय पडले विड्रॉला जाल्यार हांगासर सफिशियंट स्टाफ नाशिल्ल्या कारणान गैरसोय जाता आनी लोकांक भरपूर प्रॉब्लेम फेस करचे पडटा आतां तुमी हांगासर पळयलें आसता खूब जाणटे आतां 20-25 जाणां अशीच गेली आतां वतावयले चलत वयता आसतना जर तांकां जर कितेंय जर जालें जाल्यार कोण रिस्पॉन्सिबल जातलो परत हांगासर ती बसलेली आसा तेंची गैरसोय जाल्ली आसा ती कोण हेजेर जबाबदारी घेतलो सो तुमचे आतां मागणी कितें आसा मागणी आमची एकूच आसा हांगासर स्टाफ वाडयचो आनी सपोज जर गव्हर्मेंटा कडेन स्टाफ वाडोवपा जायना जाल्यार डायरेक्ट बँक क्लोज करून एक लोकांक रिलीफ तरी दिवचें सो ह्याच म्हयन्यान न्ही दर म्हयन्यान अशेंच लोकांक त्रास जाता लोक येवन येवन म्हणल्यार एका पावटीन मेळना पयशे एका फावटीन केन्नाय जर जायना आनी एक दुसरें सांगचें म्हणल्यार एक मॅनेजर आसा तो सपोर्टीव आसा पूण ताका स्टाफ सफिशियंट नाशिल्ल्या कारणान ताका प्रॉब्लेम जाता सो आयजूय म्हणटा लोकांक ह्या म्हयन्यानूय पयशे मेळूंक ना आतां पयशे फक्त स्टाफ ना म्हणून पयशे येयले पूण आजून स्टाफ तो कॅशियर आसता हेजे पयशे डिस्पोज करपाक ना लेकिन बैंक ने बुलाया था तुमको आज KYC के लिए नाही हमेशा आया आज सोमवार इसलिए आया था लेकिन स्टाफ नहीं अंदर नहीं है स्टाफ नहीं अभी छुट्टी गया था आज काम को इधर आने के लिए नहीं हाँ ये काम हुआ नहीं आज नहीं हुआ तुम्ही असा कुणेय मानशे हांगासर आनी हांगासर पळोवपाक शकता तुमी ही SBI जी ब्रांच आसा आनी हांगासर जे सिनियर सिटीजन तांकां गव्हर्मेंटा कडल्यान जे
म्हयन्याक जे आधार म्हणून जे पयशे मेळटा ते पयशे घेवपाक हांगासर ती जी जाणटेली आहा जी सिनियर सिटीजन हांगासर येता, पण दर वेळार तेंचो अशी गैरसोय जाता की हांगासर येतकूर तांकां कळटा की स्टाफ ना जावं कॅशर ना अशें म्हणून ती हांगासर येतात आनी परत वयता. आजूय तसोच प्रसंग जाला. येदी व्हडली ब्रँच, एक बायल मनीस भितर मॅनेजर म्हणून ती सांबाळटा, कॅशर ना, पयशे घेवपाकूय कोण ना आनी पयशे दिवपाकूय कोण ना. फाटल्यान पळोवंक शकता तुमी जशी जाणटेली बायलां हांगासर बसोना सकयल, तांकां सांगूंकूय ना की बाबा स्टाफ येतलो काय ना. तेन्ना आमी वचून तांकां भितर विचारलें, ते म्हणपाक लागले कॅमेरा भितर अलावड ना. पण ऑफ द कॅमेरा तिणें सांगलें की स्टाफ जो आहा तो लिव्हेर गेल्लो आसा. तेन्ना वेर्णाच्यान एक स्टाफ खंय मागयला. आतां जाली 11, ही सकाळीं 10 सुमार येयल्ली बायलां आनी आतां 11 उपरांत तो स्टाफ केन्ना येतलो, हांकां केन्ना पयशे मेळटले हें आजून कळना. पण अशे तरेची म्हाका दिसता ह्या वताची मे म्हयनो कडक वत आसतना ह्या बायलांक बसींतल्यान येवन हांगासर प्रवास करून इतले वरां रावन पयशे मेळनासर परत घरा वयचें पडटा. ही समज लजेची गजाल आसा. म्हाका दिसता बँकेन आनी सरकारान हेजेर विचार करपाक जाय, कारण हांकां त्रास करपाक जायना म्हणून. पुणे मंचुळ्यान स्टुडंट खातीर विवेक प्रभू. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.